सो आम्ही आयला मालीम जेटी नुस्तें व्हरपाक. बांगडे बरे बांगडे बरे व्हडले व्हडले आहा. दाखयता हे बरे न्ही. कशे बांगडे? हे 300, हे 250. ते 1 किलो दी. फ्रेश आहे. कशे लसूण? दे 1 किलो दी. ते दी म्हाका ते बरे आहा. किलो दोनों भी दालो तुम्ही दा. गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? आम्ही सगळी बरी आसा. जस्ट पावले घरा नुस्तें घेवन आनी जस्ट पावले. मागीर एक 10-15 मिनटां ना 10 मिनटां इशी उठलो. ताका म्हटलें मातशें ताका भायर वतार बसले म्हटलें. अशें वत पडटा न्ही. कितें करता बापू हें चेडो? उबो रावला. हात सोडून उबो रावला. पप्पा धर म्हणून सांग. उबो रावला. सगळो पटलो पळय भल्ला सारको. उबो रावला. हांव मातशें वत पडटा न्ही. ताका म्हटलें मातशें ताका दवर वता कडेन. चल यो च्या पिया. इशी च्या पिता आमी. आं कितें सगळ्यांक गुड मॉर्निंग वर. गुड मॉर्निंग. सगळ्यांक गुड मॉर्निंग वर. आं गुड मॉर्निंग. बंद कर. सो नुस्तें बी हाडून दवरला. मागीर म्हटलें पयलीं चाय पिवया. ती इतली मागीर हांव जाल पळय. योश ना आयज केला पोळे आनी बटाट्याची भाजी. आयज आय म्हण आयज आसा पोळे आनी भाजी केला बटाट्याची. चटणी नाका म्हटलें. चटणी केला आमी बटाट आयज उरता मागीर. हे पळय बटाट्याची भाजी. चटणी केला रुची खायना. सो बटाट्याची भाजी तरी खातलो. घे यो चल. आयज भाजी केला. शिव म्हणटा आपल्याला चटणी जाय तुवें. सो आमी कितें करता आयज भाजी केल्या न्ही. आतां हें बॅटर आहा न्ही. एक 2 दीस उरतले. फाल्यां उरतले परवाय उरतले. सो आमी एक दीस भाजी करता. फाल्यां चटणी करतले. दोनी एक दीस करना सुनार. दोनी एक दीस करना. कितें जालें हांव गेलें नुस्तें हाडपा. आई थंय भितर बसलेली इशिका कडेन. सो मागीर आमी इल्ले हांगा. ताका भूक लागला म्हणपाक शिवना. मागीर बिना भाजी केलें आईन आनी पोळे भाजले. चटणी फाल्यां करता न्हू इश्वी. आयज इश्विकाक पोळे न्हू इश्वी. आयज हांगा पोळे. इश्वी हांगा या. तर लसूण पळयात 200 रुपया किलो आसा बरें. सो कितें करूं जाय बरें मातशें तें हें आसा अशें ताका सेपरेट करून दवरूंक जाय. अशें दाखयता तुमकां. अशें तांकां न्ही सेपरेट करून दवरूंक जाय. मागीर कितें जाता बरें अशें करून दवरूंक जाय. सो मागीर तें न्ही बरें उरता मागीर तें. आतां कितले पिड्ड्यार बी जाला पळय काडूंक उडोवंक जाय. एक मातशें पिड्ड्यार जाला पळय. तरी पूण हांवें वेचून घेतले तरी पूण ओके आसा बरें. सो एका न्ही हांव मातशें सेपरेट करून दवरता. हाय गाइस, बैक टू माय यूट्यूब चॅनल. रितुकाक हें मेळ्ळा किकबोर्ड. सरान दिला खंय? कित्याक दिला? करपा मांडवी दिवस. मांडवी रिवरार आयज बोलून जाय ताका. घेवन जाय. आयज बोलून जाय. ओके. तो आतां स्विमिंगाक वयता न्ही. तांकां आतां हें आसा कॉम्पिटिशन आहा मांडवी रिवर थंयसर. सो ताका आतां मातसो तो सारको शिकयता बीन. सो आयज न्ही गे सांगतले केन्ना रे ते मे म्हयने आसतले. सो मांडवी रिवराचेर तांकां मागीर हें करतले म्हणजे कोण फर्स्ट येतलो. सो तांकां कॉम्पिटिशन आसा. हां हय पण तूं फर्स्ट येतलो मरे. फर्स्ट येवंक जाय. आं ट्रॉफी येदे वेळा ट्रॉफी मेळटले फर्स्ट येयले. हय सो तांकां आतां पळोवंक जाय केन्ना आहा तें. सो शिव म्हणपा लागलो घालया म्हणपा लागलो. सरूय म्हणपा लागलो स्विमींग सर घालया म्हणून. सो आतां पळया केन्ना आहा तें. ओके चला हांव न्ही हें लसूण सगळें हें करून दवरता. मागीर ताका न्हांवपाक घालता. तो सामको भोंवता हांगासर हांगासर म्हटलें भोंव म्हटलें. हांव मागीर
क्लीन हे करून घेता लसूण. ओके मेल्ट तुमकां चला. सो चाय बी पिवन हांवें भायर सरला वचपाक. हेजे आयज आसा वॅक्सीन. सो एका आयज वॅक्सीन आसा. सो म्हटलें या म्हटलें तुका ना रे तुका विचारतलें आमी हेजे उरला 10 वर्साचे ते विचारूंक जाय आमकां. अशें पयलीं आमी येताले प्रायवेटान न्ही. सो म्हटलें पळोवया हांगा विचारून कशें कितें तें. सो हेका 10 वर्साचे दिवंक जाय. म्हाका हेजे फायलूच मेळना ऋतुकाचे. खंय दवरला कोणा फुडें नासलेलें तें. मागीर हेजे सामान जाल्यार हो जालो पळय हेजे सामान दवरपा लागून ते हांवें तें कबड क्लीन केलें. मागीर काडून खंय दवरलें म्हाका याद ना. सो पळोवया आतां तेका विचारून. ओके आयज हेका आसा वॅक्सीन. खबर ना कितलें इंजेक्शन पडटा आज बोकार. न्हय इशी हॅपी आहा आपूण खंय वयता म्हणून भायर भोंवपाक. ताकेच खबर वॅक्सीन दिवंक वयता म्हणून. ओके चला 10:30 जावंक गेली. ओके सो आमचें जालें कॅन्सल. डेट इज गिवन ना नो. सो आयज आसलो आमचो डेट. सो तांच्यान आतां फुडें धुकल्ला. केन्ना दिला 28 घेवं म्हटला. हिंगा 21st आसा हिंगा 28. कळ म्हाका पिंटर रोजर केन्ना 28 आनी हांगा 21st. 21st. खंय वया आमी. पिटर रोजरी थिंगा गर्दी आसपाक ना. थंय बरें आसता पिंटर रोजारियोचो रश नासता. जाल्यार आयज ना वॅक्सीन. हेजे वॅक्सीन देवप म्हटल्यार म्हाका भंय दिसता. तुमकां खबर आहा न्ही कित्याक तें. आसूं जशें दीस फुडें गेलो न्ही आनी बरें दिसता. पळय खबर ना आतां तेजें कितलें इंजेक्शन आसा काय खबर ना. कसो बसला ओके वदो 11 म्हयन्याचें इंजेक्शन तें न्ही. 9 मंथ्स 9 मंथाचे 11 महिने 11 न्ही. ओके आसूं आयज ना जाल्यार 28 आयज सुटलो तूं. चल आतां थंडी जाली बरोबर. तेन्ना थंडी जालें ताका न्ही. थंडी जालें मागीर 1 म्हयनो फुडें गेले तेंच्यांनी दिवंक ना. सो 1 म्हयनो फुडें गेले म्हटल्यार आतां आमकां हो वॅक्सीन आहा पळय तो मार्चान आसलेलो. तो 1 म्हयनो फुडें गेले म्हणून हो आतां एप्रिलान पडलो आतां. हो एप्रिलान पडलो आतां. थंडी बी जाल्यार दिना ताका लागून. सो आसूं 28 येवपाचें. ओके सो आतां थंड कोण जाय गुया मेळटा मेळटा एवढं पोरून तिका वचना परवरी. आय हॅव टू गो पेंडिंग जीएसटी पे. ओके चला आमी घरा या. चला घराच मेळटा तुमकां. सो हांवें न्ही सब्जा सीड्स भिजयल्ले म्हणजे पिवया म्हटलें. बरें 2-3 आयस क्यूब घातला हांवें आनी जस्ट थोडेशें घातला हांवें शुगर. हेका शुगर ना कमी लागलें खंय. हेका आमी आनी शुगर घातला. गे रे कितले वेळ हांवें म्हणटलो गे पी. सो आतां न्ही हांव नुस्तें क्लीन करता आनी फर्स्ट टायम तुमकां हांव दाखोवचें ना हांव नुस्तें कितें हाडलां तें न्हू गे. हय कित्याक हें तुमकां सांगता हांव मागीर. सो आतां पुरत्याकूच हांव जें आमकां आतां जाय न्ही फ्राय करपाक तेंच किंगफीश आनी हेका सुंगटां हाडला ऋतुकाक. तो खायना न्ही. आनी बाकीचें कितें कितें हाडलां पळय तें तुमकां हांव कांयच दाखोवचें ना. म्हाका आतां सगळें हें क्लीन करूंक जाय. क्लीन करून सगळें म्हाका प्रिपरेशन करून दवरूंक जाय आयच्या आयजूच. ओके सो टायम वेस्ट करना हांव म्हाजी कामां लागता आनी तुमकां हांव सांगता मागीर नुस्तें हांव तुमकां कितें दाखयना तें. ओके चला. सो हांगासर किंगफीश आनी प्रॉन्स हांवें आतां फ्राय केला. किंगफीश न्ही आयज मातशें बरें फ्रेश मेळ्ळें. सो किंगफिशाक न्ही सगळें मसालो लायला आनी जे हेड बीन आसा पळय ताका दवरला हांवें करी करपाक आनी हें फ्राय करून जाल्लें आसा. सांज जाली. टायम जालो 7. आयज चड अशें कांय हांवें शूट बीन करूंक ना. सामकें बिजी उरलें. जस्ट आत्तां शावर घेवन आयलें हांव. मँगो शेक केला. फ्रिजीन दवरलेलें मातशें थंड पिवया म्हणून. सामकें जस्ट आत्तां न्हांवून येयलें हांव. गरम जावपा लागलें. सो मँगो शेक केला. ऋत्विक शेक पिवन खेळपाक गेला. ओके सो पिवया पयलीं शेक मागीर सांगता तुमकां. यो गे या. थोडे भाजी बी क्लीन करताले. सगळें जालें आनी थोडेशें प्रिपरेशन उरलां. ओके सो तुमकां हांवें फर्स्ट टायम अशें न्ही केन्ना म्हणजे हांव तुमकां नुस्तें बी हाडलेलें दाखयता आयज दाखोवंक ना. कित्याक तुमकां फाल्यां आमचो व्हिडिओ पळोवंक मेळटलो मुकबंगचो जेवणाचो व्हिडिओ. ते आमी फाल्यां शूट करतले. सो ताका लागून हांव गेल्लें पणजी नुस्तें बीन हांवें सगळें घेवन येयलें. शिव म्हणपा लागलो फाल्यां नुस्तें हाडया म्हणपा लागलो. एक्चुली कितें जातलें खबर आहा इफ फाल्यां नुस्तें हाडलें न्ही तें सगळें क्लीन करपाक जाय. मागीर सगळें मागीर प्रिपरेशन करपाक जाय. तयारी जावचेंच ना फाल्यां तें. सो हांवें कितें म्हणटा शिव आतां आयज या नुस्तें हाडया क्लीन करून न्ही जें कितें बारीक बारीक प्रिपरेशन आहा मॅरिनेशन आहा सगळें आयज करून दवरया. कित्याक फाल्यां म्हाका न्ही सामकें एकांक एक्झॅक्ट एकांक म्हाका जेवण सगळें रेडी जाय. कित्याक लागून म्हणटा खबर आहा इफ लेट बीन जालें न्ही 3-4 तुका मागीर कितलेय भूक लागो जेवंक दिसना. कित्याक तो एक टायम आसता जेवपाचो कळ्ळें तुमकां न्ही. सो 3 मागीर 3 3:30 जेवप न्ही तें सारकें जायना जेवपाक जायना. मागीर तो कितलेय तुका भूक लागो.
ताका लागून म्हटलें शिव आतां आयज वचून हांव सगळें हाडटा, सगळें प्रिपरेशन म्हणजे रेडी करून दवरता, मॅरिनेशन बी करून दवरता. सो फाल्यां आमकां इजी उठलें रांदलें हय का न्ही अशें. सो ताका लागून आमचें अशें प्लॅन आसा. जालें सगळें भाजी बी सगळें कट करून आतांच दवरतलें. मागीर नुस्तें बिस्तें सगळें क्लीन केलां हांवें. चिकनूय हाडलां, चिकनूय आतां जस्ट आत्तां क्लीन केलां हांवें. चिकन क्लीन करून फ्रिजीन दवरलां. ओके, हे कितें कितें मेन्यू करतले हे तुमकां फालच्या विडियोन पळोवंक मेळटलें. ओके, आई सामकें एक्सायटेड आहा. आई सामकें जेवपाक फाल्यां एक्सायटेड आहा. आयजूच करया म्हणपा आल्या. म्हटलें राव म्हटलें फाल्यां करया म्हटलें. सो आयज आमी अशें जेयली. तुमकां म्हटलें न्ही हांव आयज उपास बीन करतलें म्हूण. ना, उपास बी अशें कांय करूं ना. जेयली आमी थोडे लिमिटेड जेयले. सो दनपारां जेयले. रातचें हांव जेवचें ना. न्हय शिवाक तें म्हाका तें दी. रातचें हांव जेवचें ना कित्याक दनपारां म्हणजे हेवी जालें आनी लेट जालो आयज जेवपाक आमकां 3 जालीं. सो तशें आसा पोटान जेयलेलें. सो रातचें हांव जेवचें ना. सो जातलें. सो फाल्यां आमकां कशें करून 12 जावंक जाय रेडी. कळ्ळें मगे. सॉरी 12 12 अशें आमकां जेवण सगळें रेडी जाय. कळ्ळें न्ही. नुस्तें बिस्तें मसालो लावंक जाय आतां. कट करून दवरला. सो सगळें आमकां प्रिपरेशन करूंक जाय. सो अशें आसा. सो ताका लागून आयज चड कांय म्हाका अशें शूट करूंक मेळोंक ना. बिजी उरलें मातशें. तेतुनूच क्लीन कर हें कर म्हटल्यार कांयच आयज हांवें शूट करूंक ना. सो डायरेक्ट आतां मेवळें. ओके, सो शेक पिता. तो शेक पिलें की आनी म्हजें पोट पॅक जालें. आतां आनी कांय जेवण बीन ना म्हाजें जालें. किंगफीश हाडला तें फक्त आमकां आयज यूज करपाक, फाल्यां न्ही. किंगफीश शिवाक जाय आसलें. लायक न्ही शिवाक किंगफीश. सो किंगफीश हाडलें. सो किंगफीश फ्राय आनी सुंगटां बी आयज कांय करचें ना. सुंगटां तिका लागून हाडलें हांवें. सो सुंगटां आनी किंगफीश फाल्यां तुमकां ते व्हिडिओ पळोवंक मेळचें ना कांयच. ते आयज शिवाक आनी आईक म्हणजे आमकां सगळ्यांक खावपाक. आनी प्रॉन्स हाडलेले इतलेंच. आयज किंगफीश मातशें एक्सपेन्सीव पडलें आमकां. नुस्तेंच ना. किंगफीश आसलेले थोडेशे 1000 रुपीज. पण शिवाक इसवणूच लायक आनी तो कांयच खायना. ताका बांगडे चड आवडना आनी कांयच आवडना. सो असं घे म्हटलें किंगफीश. सो फ्रेश आसलेलें किंगफीश. म्हणजे पातळ तेणें स्लायस केल्लेलें बरें आसलेलें. ओके, एमेझॉन वचून माती ऑर्डर केल्लें. आई बारी ऑनलायन ऑर्डर कर खंय. पळोवया. उगाऊ नांव आसा उगाऊ म्हणून. पळोवया. चड न्ही 2 किलो. 2 किलो ऑर्डर केला हांवें. तितून मॅन्युअल बी सगळें मिक्स आसता. म्हणजे पळोवया म्हटलें हाडून. पयर हांवें ते बोनसाय प्लांट ऑर्डर केला न्ही. ताका मातशी माती जाय. माती ना आमगेर. पळोवया प्लांट. 2 किलो आहा ते. अशें आहा. उगाऊ. ओके, सो पळोवया कशें कितें आहा तें. पळोवया म्हटलें ऑर्डर करून पळोवया म्हटलें. सगळें रेड सॉयल आनी काव मॅन्यू सगळें मिक्स आहा भितर बरयलां. दाखयता तुमकां. पळय उगाऊ म्हणून ऑर्गेनीक. सो पळोवया म्हटलें. फक्त एक 2 किलो हांवें ऑर्डर केला. आनी हो आनी पांया कडेन येवन आमकां वाज हाडटा. कितें आं पप्पाडे वच. पप्पा थंय न्हिदला. चल पप्पाडे वच. चल चल. सो फाल्यां आई आनी हांव येता जेवपाक. येना आमी हांगाच जेयता बसून. सो फाल्यां आमी एक्सायटेड आहा. सो तुमकां थोडेशें म्हायती दिता म्हणजे की सांगता हांव. सी हे व्हिडिओ फाल्यां करतले पळय आमी मुकबंग. हे चॅलेंज व्हिडिओ न्ही आं. अशें की कोण फर्स्ट येतलो तें आमकां नाका. तशें नाका. म्हाका जेवपाचें तशें नाका. मुकबंग म्हणजे कितें जें कितें करून दवरता पळय तें जेवपाचें, तें खावपाचें. म्हणजे जितलें आमच्या पोटान वयता तितलें आमी खावपाचें. कळ्ळें न्ही. सो ते इटींग शो ते. कळ्ळें न्ही. सो आनी हे व्हिडिओ जे आमी करतले पळय इफ तुमकां बी लायक बीन जायना न्ही अशी बॅड कमेंट बीन करनाका. तुमी जाय जाल्यार डिसलायक करा. डिसलायक तुमकां ऑप्शन आसा. सो तुमी जाय ते डिसलायक करा. कित्याक अशी बॅड कमेंट करनाका. कित्याक आमी हे व्हिडिओ न्ही तुमकां विचारूनच केला. तुमचे सपोर्ट आमकां येयल्ले आसा. मेजॉरिटी लोकांनी व्हिडिओ कर म्हटलां म्हणून आमी हो व्हिडिओ करता. कळ्ळें न्ही. सो कांय अशी बॅड कमेंट बीन करनाकात. इफ तुमकां लायक जायना व्हिडिओ जाल्यार डिसलायक करात. कळ्ळें न्ही. आनी हो एकूच तुमकां व्हिडिओ पळोवंक मेळटलो असलें जेवपाचें न्ही गे. आनी करया ना बाबा. सो हो एकूच तुमकां व्हिडिओ पळोवंक मेळटलो. एक परत चेंज म्हणून. कळ्ळें न्ही. असले आनी व्हिडिओ आमी परत करचे ना. कळ्ळें तुमकां. सो फाल्यांचो व्हिडिओ तुमी पळयात. खूब एक्सायटेड आसा. तेंच प्रिपरेशन चालू आसा. म्हटलें थंय रातचें थोडेशें प्रिपरेशन करून दवरया कित्याक फाल्यां जावचें ना सगळें. कळ्ळें न्ही. हो आहा न्ही आमचो करून दिना कांयच ताका लागून. सो तरी पूण ओके. तो आनी काय व्लॉग न्ही हांव कंटिन्यू करना. कळ्ळें न्ही. तुमी तुमकां हांवें विचारलेलें न्ही. तुमी म्हाका आमकां खूब जाणांनी कमेंट केलें की कर म्हणून. कळ्ळें न्ही. सो जाय ते मेन्यू आमी दवरला. पळया फाल्यां कशें कितें जाता तें. कळ्ळें न्ही. कितलें आमच्या पोटान वयता. जितलें आमच्या पोटान वयता तितलें आमी खातले. कळ्ळें न्ही. अशें फोर्स ना.
कळ्ळें तो आनी काय ना न्ही गे आनी सांगता आई केन्ना सकाळ जाता आनी केन्ना जेयता जाला आई ओके पळोवया न्हू राजवीक ओके आनी काय कंटिन्यू करना खूप कामां आसा आतां ओके चला हो ब्लॉग न्ही हांगाच एंड करता व्हिडिओ आवडलो तर लाईक करा शेअर करा चॅनलला सबस्क्राईब करा तो मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर बाय सो आयज न्ही एक बर्थडे रिक्वेस्ट आहा ताका विश करता सो नांव आसा स्निडियन सॉरी म्हणटा इफ रॉंगली प्रोनावंस करता जाल्यार स्निडन बरेटो विशींग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस देवान तुजी हेल्थ बरें दवरची हांव हेल्थ देवा कडेन मागता तू वन्स अगेन हॅपी बर्थडे स्निडन बरेटो यो रे Happy birthday and many blessings to you. May God make all this come. Happy birthday. चला बाय Bye.